सिट्युएशन म्हळ्यार हें आतां CRZन ताका डेमोलिशन ऑर्डर दिल्ली आसा. ताका आमी खूब चान्स दिलो. 4 वर्सां हांव कोर्ट करता. कोर्टान सुद्दां हांव ताका एडवोकेटाक व्हरून ताका सेटलमेंटाक हांवें खूब पयलो ट्राय केलें ताका. मडगांव सुद्दां वचून सेटलमेंट करपाचो ट्राय केलो पूण तो कसोच तयार ना. तयार ना जाल्यार आनी सायड बाय सायड जेन्ना हांवें 2020 हांवें जेन्ना कोर्टाक हें केल्लें तेन्ना सायड बाय सायड CRZाक अपील केल्लें ते अप्लाय केल्लें आनी त्या अकॉर्डिंग टू तेमी आतां हें एक्शन घेतलां. ताका चान्स दिला हांवें. ताका सांगलें तुका दिता 300 स्क्वेअर मिटर तुका अशें करायला रेडी ना. तो चड मागता. सगळें भाटो मागता तो. जे आयज रूम मोडटा पळय ते इलिगल येता. इलिगल इवन आतां तें हें आसता घर आसा सुद्दां न्ही इट इज इलिगल पूण आमी ताका हात लायना. डेमोलिश ते तेंच्या भितर डिस्प्यूट आसलो चालू. सो लँडलॉर्ड आनी हो जो मुणकार आहा पळय तेंच्या भितर गेली 2-3 वर्सां आसा आनी इट फॉल्स इन CRZ. सो CRZान ऑर्डर दिल्ली आसा, डायरेक्शन दिल्लें की डेमोलिशन कर म्हणून. ताका टायमूय दिल्लो ते काडपाक आनी कितें तें घेवपाक. सो विथीन द टायम पिरियड तेंच्यानी कांय केलें ना. कितले म्हयने दिल्ले टायमींग तेका? सो नॉर्मली 30 days आसता ताका पूण ताका भरपूर टायम तेंच्या लँडलॉर्डान भरपूर टायम दिल्लो तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे. सो फायनली ते आज डेमोलिशनाक गेला. सो आज ताका आमी टायम सकाळच्यान हें करून सगळें सामान येवन भायर काडपाक आज एक दिसा जातलें आज जावचें ना तें चड करून. सो फाल्यां उरतलें. डेमोलिश आतां कितें केलां तें आतां डेमोलिशन तेणें एनक्रोचमेंट केल्लो. तें मुणकारीयल जें घर आसा पळय तें तेजें तशें आसा. सो ताका कांय हात लायलें ना. फक्त हें जें तेणें रूम्स काडले पळय आनी ते भाड्याक दिले सो तें डेमोलिशन. तर अंदाजे कितले स्क्वेअर मिटर सुमार एरिया हें डेमोलिश करतात जागे कन्स्ट्रक्शन? सो एग्जॅक्ट आयडिया ना पूण ते स्ट्रक्चर आसा भितर रूम खुबशे आसा. सो एग्जॅक्ट सांगूना तुमकां बट आसा इट इज नियरली 100 स्क्वेअर मिटर तरी आसतलें.